गोंय राज्यान टोटल लॉकडावन करून आज 5 दीस जाल्ले आसा। डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सर्वपक्षीय बैठकीन सुद्दां सांगिल्ले की एसेन्शियल कमोडिटीज घरपोच करपा खातीर आपूण 2 दिसान सिस्टम जाग्यार घातलो, म्हणून आज 5वो दीस आसा आनी अजून मेरेन ती जी एसेन्शियल कमोडिटीजाची घरपोच सर्वीस सिस्टम ही तो जाग्यार घालूंक शकूंक ना। त्या दीस सुद्दां ताका सर्व पक्षांनी सुद्दां सांगिल्ले की हाजें राजकारण जावंक जायना, कारण ही जे आज क्रायसीस जे आमी संकट म्हणटा, महामारीचें जें संकट आसा तें पूर्ण देशूच न्ही तर पूर्ण जगभर आसा आनी अशा संकटान सगळ्यांनी एकठांय येवन काम करूंक जाय आनी त्या खातीर राजकारण हें जावंक जायना अशें ताका स्पश्टपणे सांगिल्लें। आनी ताणें उतर दिल्लें की हाजेर कांयच राजकारण जावचें ना, पूण आमी जर आज पळोवंक वचत जाल्यार जाणी जाणी व्हॉलंटियर म्हणून एप्लाय केल्ले, तातूंत खुबशे शिवसैनिकूय आसा जाणी व्हॉलंटियर म्हणून एप्लाय केल्ले, जांकां स्वइच्छेन मदतकार्य करूंक जाय आशिल्लें, तांकां अजून मेरेन व्हॉलंटियरिंगाचें कार्ड मेळूंक ना, अजून मेरेन तांकां कांयच दिवंक ना। आनी तातूंत वयल्यान मुख्यमंत्र्यान जाहीर केला की फक्त तांचे आमदार आनी तांचे कावन्सिलर, पंच आनी तांचे जे लोक आसा फक्त तेच वावुरतले म्हणून। हें सामकें चुकीचें आसा, हो चुकीचो पायंडो आनी चुकीची पद्दत मुख्यमंत्री घालता। अशा क्रायसिसान सगळे बरोबर आसूंक जाय आनी जे जे स्वइच्छेन काम करूंक सोदता तांकां काम करूंक दिवंक जाय, कार्य करूंक दिवंक जाय। अशें ताजें राजकारण करूंक जायना की फक्त एकाच पक्षाच्या लोकांक तांणी तें व्हॉलंटियरींग दिलां आनी तातूंतल्या तातूंत खूब जाणांच्या घरांनी तें पावना। त्याच बरोबर आज आपतकालीन मॅनेजमेंट, आज डिझॅस्टर मॅनेजमेंट, आपतकालीन सेवा ही गोंयांत ना, ही पूर्णपणे खंडीत आसा। कारण आज कितलेशेच गोंया भायले लोक जे हांगा आयिल्ले आसा, जे म्हणजे हांव सांगता की महाराष्ट्राची ती बॉर्डर आसा आनी गोंयची बॉर्डर, जशें सावंतवाडी म्हण, बांदा म्हण, हांगचे कितलेशेच लोक जे गोंयांत कामाक आसता फार्मास्युटिकल कंपनीन आनी खंयच्या कंपनीन, ते लॉकडावना उपरांत हांगा शिरकून पडिल्ले आसा। म्हणून तांकां आज तांच्या जिवनाचो प्रश्न उपस्थित जाल्लो आसा, तांचे कडेन वस्तू ना, तांकां जेवपाक खावपाक ना, अशी खुबशी परिस्थिती उद्भवलेली आसा। त्या भायर हांगा अशेंय जाल्लें आसा की हांव एक परिस्थिती जाणा की एक फॅमिली हांगा रावता पुण्याची, तिचो घोव कांय कारणां खातीर पुण्याक गेल्लो, ती आज बायल आनी एक धाकटो भुरगो अशी घरान अडकून उरल्या आनी तांकां कसलीच हेल्पलायन ना तांकां हेल्प करपाक। हांवें जाता त्या परीन तांकां मदत केल्ली आसा, पूण खुबशी तांकां अडचण आसा, ताजे खातीर हांगा हेल्पलायन नाशिल्ल्या कारणान आनी आज CRPF जवान हाडून दवरिल्ले आसा, म्हणजे लोकांक भायर मात्तूय सरूंक मेळचेना अशी परिस्थिती आसा। हे सगळें करूंकूच जाय, हाजेर आमी सपोर्ट केलाच, पूण त्याच बरोबर जे घरान शिरकून उरल्या तांचे कितें तरी बंदोबस्ताचो विचार सरकारान करूंक जाय। नाजाल्यार महामारी पयसूच उरली आनी हांगा उपाशान लोक मरूंक आसा, हांगा उपाशी उरून लोक मरूंक आसा, अशी परिस्थिती फाल्यां उद्भवची न्ही। म्हणून म्हजी मागणी आसा सरकारा कडेन की राजकारण करिनासतना पयलीं म्हणजे आपतकालीनाच्या दृश्टीन 2 हेल्पलायनी गरजेच्यो आसा त्यो जाहीर करच्यो आनी आपतकालीन डिझॅस्टर मॅनेजमेंट हे गोंयांत सारकें करचें।